I rise to speak on support of the cut motion moved by me and oppose the demands. Speaker sir, I will first speak on panchayats. Today I am not speaking only as an elected representative, but as a witness to the slow erosion of the very foundation of our democracy, our panchayati raj institutions. Speaker sir, yes, सरकारान एक grassroots जे power to the people म्हणटाले, या ग्रासरूटाचेर ट्रॅम्पल करून पांय दिवन म्हाका दिसता तांकां एक मॉन्सून पॉटहोल कसो आसता ते भशेन फ्लॅटन केल्ले आहा. स्पीकर सर, what was envisioned as an engine of decentralized governance, which should have been your front line, सरकाराची जर अवस्था पळयली जाल्यार मॅसेज अशी दिसता की वी फॉरगॉट टू फंड द फ्रंट लायन्स. स्पीकर सर, एक पयली सुरवात करूया. 52% of panchayat funds were lost between 2010 and 24 because the government couldn't manage basic audits and utilization certificate. Out of the 593 crores in finance commission grants, only 290.7 crores reached the people. Where did the rest go? It got stuck in bureaucratic limbo because the audits weren't done, because the utilization certificates were not submitted, perhaps because the government thought that the paperwork was optional, just like your promises. And it's not only the numbers, Speaker sir, it is all about negligence. The only panchayat, Konchi Kalangut Panchayat. Kalangut Panchayat is perhaps Goa's richest panchayat, has not done a single audit in the last 10 years. Speaker sir, 10 वर्सां, this is not financial planning, it is financial vanishing. स्पीकर सर, तुम्ही कितें केलें? पेपराचेर येतकीर नोटिसी धाडल्यो. स्पीकर सर, अकाउंटेबिलिटी म्हणटी इन युअर डिपार्टमेंट इज एज इनविजिबल एज द ऑडिट. दिस इज इन अ नटशेल. स्पीकर सर, आता सांकवाळची पंचायत पळोवया. ओपोजिशनान थंय म्हणला की फेक मिटिंग्यो केल्या. 85 lakhs in bills have been approved without discussion. Another 65 lakhs have just slipped through, all without tenders. There was a 9.55 lakh paid to a lawyer without any formal contracts. Speaker sir, अशें दिसता की पंचायती म्हणटा त्यो ATM जाल्ल्यो आहा. पूण ते थोड्या कडेनूच तो पिन आसता. ATM म्हणटा सगळ्या कडेन नासता. तो पिन आसपा जाय. तो पिन थोड्या कडेनूच आहा. So this is not about decentralization. This is about decentralized corruption. स्पीकर सर, आता पयर आमी पळयली सिओली मारना. थंय लोक म्हणटात की बाबा विलाच येतात सगळ्या कडेन, झाडां उडयतात, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एनफोर्समेंट म्हणटा झिरो आहा. स्पीकर सर, आनी जेन्ना लोक बोवाळ मारूंक लागतात तेन्ना पंचायती कितें सांगतात? दॅट वी हॅव नो पावर. पूण जेन्ना बिल्डिंगेचेर सायन मारूंक जाय तेन्ना पंचायती कितें जाता? पंचायती मिनी TCP जाता, टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट जाता. स्पीकर सर, तालिगांव कितें जालें? ड्रिंकिंग वॉटर गॉट कंटॅमिनेटेड बाय रॉ सिवेज. PWDन कितें केलें? पंचायतीक ब्लेम केली. पंचायतीन कितें केलें? PWDक ब्लेम केली. लोकांनी कितें करचें? पीपल हॅव टू ब्लेम देयर लक. स्पीकर सर, बिकॉज दिस इज द टायप ऑफ गव्हर्नन्स युअर गव्हर्नमेंट इज गिविंग. वेस्ट मॅनेजमेंट फ्रंट चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की 70% of Goa's coastal panchayats have failed at basic garbage collection. But they failed, but they are not stopping collecting taxes. They are collecting between 360 to 1,000 rupees per household per year. The collection चालू आहा तांची. सर्विसेस खंय काय ना, डस्टबिन खंय काय ना, अकाउंटेबिलिटी ना. सो स्पीकर सर, हे डिसेंट्रलायझेशन न्ही, हे डिकम्पोजिशन जाल्लें आहा. आनीक पंचायत डिपार्टमेंटान आता तूं जेन्ना चलयता then this department has become a unmitigated disaster. Speaker sir, direction ना, transparency ना, आणि कितें चुकता ते सारखे करपाची हे ना, विलिंगनेस ना. स्पीकर सर, सरकार उलयता स्वयंपूर्ण गोंय करपाक. तूं खंयच्याय ग्रामसभेन वच, थंय कितें म्हणटात की मिनिट्स फॉर्ज केल्या, लोकांक इग्नोर केल्या, बजेट लूट केला. स्पीकर सर, आता पळोवया, बजेट फॉर पंचायत this year is 312 crores. Actual expenditure in 23-24 was 153 crore. Approximately 1/4 of the revised budget for that year, which was 681 crore. Speaker sir,
23-24 2.5 crores was allocated as grant in aid for village panchayats in North Goa and South Goa. Actual expenditure incurred in North Goa was 2.5 crores. In South Goa was only 52.6 lakhs. कित्या खातीर हें? Why are villages in South Goa denied GI funds? म्हज्या मनात एक आवडे कोटंबी पंचायत म्हणून केप्यांची आयली. ते म्हणटा आमकां पयशेच मेळना GI फंड म्हणटा ते मेळूंकच ना म्हणून आमकां. And they have asked me to raise this in the assembly. Speaker sir, this year you have allocated 2.8 crore for villages in North Goa and 2.8 crores in South Goa. आता हे पैसे GI फंडाचे ते ऑनलाइन ट्रान्सफर कित्याक जायना स्पीकर सर? हांगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लें. अजून मेरेन ते कित्याक जायना? कसलो टॅक्स लागता मदीं असो? And you compare this to other states. केरळान एक सुलेखा सिस्टम म्हणून आहा. कर्नाटकान एक पंचतंत्र म्हणून आहा. ओडिशान एक प्राय सॉफ्ट म्हणून आहा. तेलंगणान ई पंचायत सिस्टम linked to IFMIS म्हणून आहा. Speaker sir, these are basically states that are ensuring accountability, transparency and real-time public access. गोंयांत एक ट्रान्सपेरंट ऑनलाइन सिस्टम डायरेक्ट ग्रांट इन एड ट्रान्सफर करपाक करूंक पावूंक ना and it clearly reeks of corruption. Speaker sir, स्वच्छ भारत ग्रामीण म्हणटा तातूंत we were allocated 83 crores last year, which was reduced to 20 crores in the revised budget. What is the reason for this reduction? This year it is 30 crores. And Mukhyamantryaan म्हणला की 33 crores will be spent on biodigester toilets for households at subsidized rate. Speaker sir, Goy is not ODF. Open defecation free म्हणटा ती खबर नाच. काणकोणा गेलो श्री स्थल पंचायत म्हणटा थंय 164 टॉयलेट एप्लिकेशन्स आर पेंडिंग. क्लियर डायरेक्ट येता हांव सारको. तुमी वगीत ते हांकां सेंट्रल इंजिनाक कॅडबरी दिल्या आनी आमी ODF म्हणून सांगून केल्या पूण एक्चुअल ODF नात तुमी. स्पीकर सर, साउथ गोवा जिल्हा पंचायतीन डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणून केला फॉर 24-25, बट नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीन प्रिपेअर करूंक ना. 20 crores that you give the जिल्हा पंचायत is less. स्पीकर सर, जिल्हा मेंबर सांगतात की आमकां पयशेच मेळना म्हणून, आनी खूब जाण हांगा आमदार आहा ते आदले जिल्हा मेंबर आशिल्ले. आज चड करून जिल्हा मेंबर म्हजे म्हऱ्यान आयल्या ते BJPचे. ते म्हणटात तूं मातशें हें रेस कर म्हणून, कित्याक आमी आमचे पार्टीन आमकां सामकें सोलार मारल्या म्हणून. दे डोंट केअर फॉर अस, दे ओनली नीड अस फॉर इलेक्शन्स. हे म्हाका डायरेक्ट सांगलां अशें. ही उतरां तेंची बरोवन हाडल्या आमी सारकी. आणि हे सगळे BJPचे चुकून बुजून आमचे पार्टीचो कोण MGPचो बी कोण नाशिल्लो, BJPचे. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केलें की ऑनलायन पेमेंट्स फॉर ग्राम पंचायत सर्विसीस. म्हाका एश्युरन्स जाय मंत्र्या कडच्यान की तातूंत एडिशनल सर्वीस फी GST BST लागची ना म्हणून. चीफ मिनिस्टरान स्पीकर सर सांगलें की 8 कोटी रुपया आपूण भिकर पंचायतींक दितलो म्हणून. पूण 23-24 हें बजेट आशिल्लें 9.34 crores. 22-23 आशिल्लें 13.94 crores. म्हळ्यार बेसिकली देंवयला आनी हड्डे वयर काडून शो ऑफूय केला. स्पीकर सर, grants to local bodies under 15th Finance Commission have been reduced from 134 crores revised last year to 37.2 crores this year. म्हळ्यार कितले देंवला ते पळय तूं. These funds are meant for panchayat infrastructure. So, in other words, our panchayats will get nearly 100 crores less this year. So, जे मुख्यमंत्र्यान अनाउन्समेंट केला 5 कोटी पंचायत हॉलांक आनी मार्केटांक म्हणटे इज एक्चुअली पीनट्स. स्पीकर सर, 500 कोटी 500 प्रोजेक्ट पेंडिंग आहा अंडर द 15th Finance Commission. You can go into the LAQ number 103 dated 23rd July of 25. स्पीकर सर, सरकार कितें करता ह्यो फायली क्लियर करपाक? काय ब्रायब फारीक करची पडटा हो क्वेश्चन. स्पीकर सर, तिवी पंचायतीन 1.5 कोटी रुपया 15th Finance Commissionaचे पयशे आहा. दिस हेज बीन अनस्पेंट आनी थंय ते क्लियर कशेंच जायना. स्पीकर सर, सरकारान बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल क्रेमेटोरियम बरियल ग्राउंड म्हणटा ते करूंक फेल जाल्या. हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली. जेन्ना ते बांदले दे वर ऑफ सच पुअर क्वॉलिटी दॅट 5 वर्सांनी ते काबार जाले. हे आमी पेडण्या पळयलां. मोर्जी क्रेमेटोरियम बांदलो CRZ एरियेन. सरकारान ऑल्टरनेटिव्ह सायट आयडेंटिफाय करूंक ना
आता तो क्रेमेटोरियमाक डिमोलिशन आयिल्लें आहा. सो हें तुमचें प्लॅनिंग. स्पीकर सर, हांगा पंचायत सेक्रेटरी अशे आहा जे सामके सरकारी जावूय जाल्ले आहा. ते कशेंच ट्रान्सफर जायना स्पीकर सर. आनी हे पंचायत सेक्रेटरींक दवरल्यात पंचायतीचे सरपंच आनी इलेक्टेड बॉडींक हॅरेस करपाक. एक लातंबरसे पंचायत म्हजे म्हऱ्यान आयली, तातूंत सरपंच आहा डॉक्टर रामा गांवकर. बरो तरणाटो, डायनॅमीक, मुखेलमंत्री ताका वळखता. पूण ताजे पंचायत सेक्रेटरी एक अशोक नाईक म्हूण ताका दवरला. हांव मुद्दाम नांवां घेता, जो एक्झॅक्ट उलटेंच रिकॉर्ड करता. तो जर म्हणटा हे दावे, तो उजवे म्हणून बरयता थंय. मिनिट्सूच ऑपोजीट रिकॉर्ड करता. ताका दवरलात तें करपाक स्पीकर सर. सो तो मिटिंग्स रिकॉर्ड करता विदाउट कन्सेंट. इरेग्युलर ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट इश्यू करता. सरपंचान डायरेक्टर पंचायतीक बरयलें, एक्शन कांय जायना. आनी हांव मागता स्पीकर सर, हाजेर जर तूं क्लियर येना, हांव पर्सनली हाजेर विजिलन्स कंप्लेन घालतलो. स्पीकर सर, आता पंचायत सेक्रेटरी साऊथ गोंयचे पळय, साऊथ गोवन स्पेशल सेक्रेटरी आहा. हे पंचायत सेक्रेटरी न्ही, हे ग्रामसेवक. ग्रामसेवक म्हणटा कितें, तांणी खरें फील्ड वर्क करपा जाय. तांकां केल्या बाउन्सर ऑफ द गव्हर्मेंट, सरकारी बाउन्सर केल्या. आनी ते पंचायत दादागिरी करून चलयतात. स्पीकर सर, सांकवाळ पंचायतीन पळय एक ऑर्विल क्लिंटन वालिस म्हणून आहा. ताजे हांवें एक तो एक्टिविस्ट बाब रामा काणकोणकाराच्या आंगार वता तो. सगळे गोंयान हो व्हिडिओ पळयलो. ही दादागिरी सारकी. ताणें ताजेर केस केली एसटी एट्रॉसिटी म्हणून. कंप्लेंट रजिस्टर जाली, FIR जावंक ना. सो इतलो सरकार प्रोटेक्ट करता स्पीकर सर. म्हजे कडेन डॉक्युमेंट्स आहात, जे डॉक्युमेंट्स दाखयतात की कलेक्टर अश्विन चंद्रून ताका डिझास्टर मॅनेजमेंट फंड खाले म्हणून ताणें ताका ही हेड कॉल्ड हिम आउट. दिस वॉज बेसिकली रिलेटेड टू शेल्टर होम्स. तेन्नाचे डायरेक्टर पंचायतीन ताका सस्पेंड केलो. पूण मागीर कितें जालें, तो परतो आयलो. सस्पेन्शन रिवोक जालें. होच ग्रामसेवक रिइन्स्टेट जालो आनी रिपब्लीक ऑफ सांकवाळ चालूच उरलें. रिपब्लीक ऑफ सांकवाळान कितें जाता, जुवारीच्यो फायली येता, ज्यो जुवारीचेर आमी पयर उलयला न्ही. स्पीकर सर, होच ग्रामसेवक आनी एक ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिली एनी अदर बिझनेस म्हणून पंचायत मिटिंगेन. खबरां लायकें कितले फ्लॅट, 2000 वयर फ्लॅट. पुरवणकारा म्हणटा तो प्रोजेक्ट. एनी अदर बिझनेस म्हणून हो ग्रामसेवक जो पंचायत सेक्रेटरी म्हणून आहा, ताणें ऑक्युपन्सी दिवन सोडली. 2000 फ्लॅट. 2000 फ्लॅटान जर 4 लोक आयले जाल्यार कितले लोक जाले, ते मतदारसंघात 8000 लोक जाले पयले धपक्याक. म्हळ्यार तो मतदारसंघूच चेंज जावपाचो असो मनीस हो एनी अदर बिझनेसान पास करता. स्पीकर सर, हे ग्रामसेवकान तुमच्या आदल्या साऊथ गोवा बीजेपीच्या प्रेसिडेंटाचेर कंप्लेन केली. ताजेर एक्शन घेतली. बीजेपी साऊथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाचेर तुळशीदास नायकाचेर एक्शन जाली. पूण हे ग्रामसेवकाचेर एक्शन जायना. म्हळ्यार तो पावरफुल आहा तो पळय तूं. तो सुपर पावरफुल जालो ना. तो ग्रामसेवक न्ही, तो पंचायत सेक्रेटरी न्ही, तो सारको सुपर पावर जालो मरे. ही इज हॅव्हिंग वेटो पावर. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हे सांकवाळच्या पंचायतीन बरें कांय तुज्यान एक्सपेक्ट करूं जायना. तांचे कडेन खंय 23 कोटी आहले, आज 11 कोटी जाल्या. थंय तांची सरपंच आहा ती बायल सरपंच, रिजर्व फॉर लेडीज. हे कितें करतात, कोण तरी बसता दादलो आनी एक्टिंग सरपंच म्हणून सायन मारता आनी ते पास करता. आनी हे चालूच आहा रिपब्लीक ऑफ सांकवाळ. स्पीकर सर, सो हे पळया, ही गत पळया स्पीकर सर. सो आनी हाजेर मागीर तो इश्यू येता की हे सेक्रेटरी म्हणटा ते कोण. इतले हे जे पंचायती राज घुसपायतात तांकां कितें तें जर हांव चिंतून गेलो आनी इन्व्हेस्टिगेट करून गेलो जाल्यार म्हाका मेळ्ळें एक मेन्यू कार्ड. मेन्यू कार्ड म्हळ्यार मायकलाक खबर आसतलें रेस्टॉरंटान येता तें मेन्यू कार्ड. ते मेन्यू कार्डान कितें आहा, कलंगूट, कांदोली, अंजुना 20, आसागांव 10, दुसऱ्या पंचायतीन 2 ते 5. ही गोईंग रेट, हे मेन्यू कार्ड. स्पीकर सर, पिक्चर काडूं येता पावरफुल सारकें. बाब मोवीन गुरीन पिक्चर काडपाचो आहा. पूण ते एक बरें हाजेर आमचो भगवान श्रीराम आनीक तो एक बोली, एक उतराचो आहलो, एक बायलेचो हे आहलो, कितें म्हणटा तेका, एक पत्नी एक बोली.
तसो भगवान श्री रामाचेर मागीर मर्यादा पुरुषोत्तम म्हणटात मरे आमी मर्यादा पुरुषोत्तम ताजेर तुम्ही पिक्चर काडटा आनी हे असले हे तुम्ही करतात हांव नको तुवेंच काडप कोणें काडप तें whether you are the right man that is for the government to decide but speaker sir एक पंचायत सेक्रेटरी एक जाग्यार 2 वर्सां वयर दवरूंक जायना तिमीची पंचायत सेक्रेटरी आलो 6 वर्सां जाली खंय पंचायत मेंबरांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली सांगले काड हाका म्हणटा कोण जातलो ना स्पीकर सर अशें जाल्लें आहा की आज एक नवो पॅटर्न आयला नवो पॅटर्न म्हणल्यार कितें आमचे बाब नावेलीचे पंचायतीन रुमडामोळ पंचायतीन कितें जालें थंय थंयचे सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच रिजायन जाली कित्याक तांचे भितर इंटरनल अंडरस्टँडींग आशिल्ली स्पीकर सर सरपंच रिजायन जालो मे 29 तारखेक 2 म्हयन्यांनी म्हळ्यार जुलय 29 फाल्यां जाल्यार आयक मिटींग कॉल करूंक जाय आसली डायरेक्टर मिटींग कॉल करना डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल जाता आनी आज आतां थंय 4 जाणांक डिस्क्वॉलिफाय करता कित्याक एक मदलें स्क्रॅप जे आहा तुमचे बीजेपीचे जे तुमी एक अपॉयंट केला तो वापरतात हाका गाळी मारपाक ताका गाळी मारपाक खंयची इश्कॉलां म्हूण चलयतात फ्रॉड हो तुजो उर्फान मुल्ला म्हणटालो तो तें पंचायत करूंक भोंवतालो तो पंचायत करूंक भोंवता ताची जायना तुमकां कोण खायना थंय तुमी काडटात डिस्क्वॉलिफाय करून पंचायत करूंक भोंवतात आनी हो पॅटर्न जाला हो पॅटर्न कित्याक सांगता हांव तुका नावेलीनूय सेम जालें तो एक सरपंच रिजायन जालो आनी ताजो दुसरो आहलो तो पावलो म्हणटा येवपा आहलो मदींच लास्ट मिनीट 1 डे बिफोर इलेक्शन पोस्टपोन जाता कित्याक तांचेर कोण तरी केस घालता ते पोर्चुगीज सिटीजन म्हणून अरे डायरेक्टराक तुमी अशें कित्याक करूंक लावनाका मीटिंग एज पर द एक्ट हॅज टू बी हेल्ड यू कॅनॉट जस्ट पोस्टपोन द मिटिंग्स सो म्हाका हे स्पीकर सर हे कळना कितें तें राय म्हणटा ते पंचायत सेक्रेटरी असो हाडला जो स्टाफ सॅलरी दिना 2-3 महिने जाले स्टाफ सॅलरी दिना जगपार म्हणतो तूं जात ते कर स्पीकर सर तो स्पेशल नोटीस स्पेशल मिटिंगेक जी नोटीस काड म्हणल्यार तो काडना ताका हाडलाच हॅरेस करपाक न्हू ते सगळे म्हणटात स्पीकर सर सो अशे सायडीन हे सेक्रेटरींक जेन्ना आमी इतले उलयतात बट एट द सेम टायम सोशल स्टाफ जे 191 पंचायतीन आहा तांकां 7th पे कमिशन म्हणजे इम्प्लिमेंटेशन गेले 9 वर्सां पेंडिंग आहा तेंय करचें म्हणून हांव मागता करप्शन तांकां करूंक दिवं नाका पूण जे कितें वॉट इज ड्यू टू देम शूड कम टू देम दे आर ऑल्सो डिमांडिंग कॉमन केडर दीज आर द पीपल हू आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड यू नीड टू टेक केअर ऑफ देम स्पीकर सर फक्त अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय म्हणून जायना यू हॅव टू स्टँड विथ युअर ग्रासरूट लेवल एम्प्लॉईज स्पीकर सर खंय रे कितें जालें टायम पळय म्हणजे वकलांय बरी आहा आनी घड्याळूय पावरफूल घालता हांव वगीत बेल बांदनाका स्पीकर सर आतां येता हांव तुमचे वास्कोचेर येवया ट्रान्सपोर्टान वास्को तुमी कसलें केलां सारकें पावरफूल केलां मरे तुमी 70-30 जे हाडला तो बस स्टँड करपाक त्या बस स्टँडान मेळटा कितें तुमकां स्पीकर सर तें तर PPP म्हणून केलां पळय तुवें NBCC ते बेड्यो तुमकां लास्टाक आहा एरिया कितली आहा तातून 29,243 स्क्वेअर मिटर्स KTCचे ओन्ड हातून तो जो NBCC म्हणटा तो दितलो कितलो तुमकां 11,243 11,243 कितें दितलो प्लेन ग्राउंड रे आनी उरिल्ले हाजेर तो 200 FAR करून बांदून वतलो हो आतां हांचो PPP फॉर्म्युला हो आतां मायकल तूं बिल्डर तूं सांग कितें कशें आसता तें जेन्ना कमर्शियल आसता ते 50-50 आसपाक जाय हे 70-30 जालें कशें स्पीकर सर हे रियल इस्टेट स्कॅम हो टेंडर केल्लो 2016 97 crores सिम्प्लेक्स म्हणटा ताका दिल्ले 20% पायलिंग वर्क जाल्लें स्पीकर सर ह्यो फटाफट करून जे कितें क्लियर केला हे क्लियर कट म्हाका दिसता ह्यो बेडयो तुमकां आहा आतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर येता हांव बजेट आहा 339.7 crores बजेट आहा 339.7 crores पूण गोंयची जनता तुमकां दिता 520 crores कशी दिता इन टॅक्सीस सेस एंड फीज स्पीकर सर what are the Goans getting in return
जेनिफर मोन्सेरात आय थिंक हॅज जस्ट गिवन अ रिप्लाय. बॅड इन्फ्रास्ट्रक्चर ते सगळें तुमच्या घरचा आहे तुमचे कडच्यानूच तुमकां मेळा. स्पीकर सर, people are burning their savings on high vehicle taxes, loan interest, rising insurance premiums. Speaker sir, motorcycle and scooter registrations have jumped 8.4%, four-wheelers 7.5%. This is compulsion born out of neglect. Speaker sir, electric म्हणटा ते कांय जावंकूच ना. So basically we are empty promises, zero delivery. सांगले कितें की 200 नवी बसी येतल्यो म्हूण कदंबाक, इलेक्ट्रीक बसीज EVs आयल्यो कितल्यो 141, उरिल्ल्यो गेल्यो खंय विकून खाल्यो काय कितें जाल्यो. स्पीकर सर, तुम्ही म्हणले की कंस्ट्रक्शन करतले ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एफिशियंट ट्रान्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट लँड एट पाटो, न्यू बस स्टँड्स एट पेंजीम, मारगांव, म्हापसा अंडर PPP. असली PPP आमकां नाका फातोर्डान. हे 70-30 करून खावपाची PPP हांव एलाव करपाचो ना. ती तुमचे वास्कोन तुम्ही करा, तुम्ही कशें करता ते नका, तुमकां लोक विचारना कशें तें म्हाका पडना, प्रश्न पडटा. स्पीकर सर, मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्ट विथ ITMS, ऑटोमेटेड फेअर कलेक्शन, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हेकल्स, फेसलेस ऑनलाइन सिस्टम ड्रिवन ऑपरेशन, हे सगळें बरें आहा. बट दिस कॉम्प्रिहेन्सिव्ह मोबिलिटी प्लॅन म्हणटा तो हॅज बीन डम्प्ड इन द डस्टबीन. स्पीकर सर, म्हाका दिसता every single promise has been broken. This is not only sheer inefficiency but lack of conviction. Speaker sir, public transport is on the verge of collapse. तू वच आनी पळय कदंबा बस स्टँडाचेर शटला खातीर 20 मिनटां रावचें पडटा. Routes shut down at 7 PM. Stranding workers and students. There is no synchronization between Kadamba and private buses. 90% of the roads lack public transport infrastructure. No survey of bus stops, rickshaw stands. In Vasco, buses stop every 40 meters. Between Vasco and airport, near Gurudwara, Masjid, Bobby Bar, हे म्हाका सारखे सांगलां न्ही. हे अशें जाल्लें आहा. स्पीकर सर, एनफोर्समेंट खंय आहा? स्पीकर सर, pilot, the cheapest mode of transport, have dropped from 1267 to 1235. Rickshaws 1208 to 1182. म्हळ्यार कितें? बहुजन समाजाचे लायव्हलीहूड, बारीक मनशाचे लायव्हलीहूड हे पसून देंवना. कित्याक तुम्ही फक्त भाशणां दितात, फुडलें कांय करनात. स्पीकर सर, आता जे कितें डिकेड ओल्ड प्रॉमिस आहा तुमची पणजे, म्हापसा, मडगांव, तुम्ही कितें केलां? ट्रान्झॅक्शन एडवायझर म्हणून घेतला. कोण ट्रान्झॅक्शन एडवायझर? डेलॉयट. डेलॉयटाचे रिकॉर्ड कितें? ILFS स्कॅमान तांचेर टेंटेड म्हणून आहा. स्पीकर सर, PPP म्हणल्यार कितें? मनोहर पर्रीकार म्हणटालो पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट म्हणून. स्पीकर सर, आमकां जाय क्लीन, एफिशियंट, फंक्शनल बस स्टँड्स with proper parking and traffic management. Real estate scam नाका आमकां. स्पीकर सर, आता तू सादे हाजेर वच. सुदीप तामणकाराक मेळ्ळो जाल्यार तुका सगळें कळटा तें बसवाल्यांचें. 2013 खंय पर्रीकारान पास स्टार्ट केले कदंबा ट्रान्सपोर्टाक. पास स्टार्ट करतना ताणें 70% डिस्काउंट दिलो. जे आतां हे रोरो फेरीक मागतात पळय डिस्काउंट, तो बेज तो कित्याक पर्रीकारान थंय KTC बसीचे हे हाडले, कितें ते पास हाडले आणि 70% डिस्काउंट दिलो. प्रायव्हेट ऑपरेटर कोर्टान गेले. कोर्टान वतकच सरकारान कितें केलें? तांकां 3 रुपया पर किलोमिटर आणि इन्शुरन्स 20,000 रुपया पर इयर दिवपाक केले. पूण त्या सरकारान ते कांय केलें ना. पार्सेकार सरान त्या बावड्यान सगळें क्लियर केलें. मागीर हो मुखेलमंत्री आयलो आणि जून 2018 मेरेन बेनिफिट्स दिले. ताजे मागीर ह्या 26 मार्चाक जेन्ना बजेट प्रेझेंट केलें, ताणी म्हणलें की एक प्रोविजन कर आणि पे ऑल अवर ड्यूज. केलें ना. दे वेंट ऑन स्ट्रायक. स्पीकर सर, राव, आनी एक डिपार्टमेंट उरला, सांगता तुका, आयक आतां कशें तें. मागीर स्टोरी आयक. हें जातकर हे बसवाल्यांनी कितें केलें? ते म्हणलें तुमचे कडच्यान पयशे आमकां मेळना. डायरेक्ट चेक पोस्टार केले आणि जो कितें हप्तो घेता पळय RTOचो ऑफिसर, ते हप्ते बोल्सांत घालून ते घेवन गेले. फकाणां न्ही, खरी खबरी, चेक कर. 3 दीस ताणें केलें. 3 दीस करतकर फ्युअल सबसिडी फारीक जावपाक लागली. सो सरकाराक खंयची भाशा समजना ती पळय तूं. स्पीकर सर, ही आतां ऑर्डर तुम्ही फ्युअल सबसिडीचे दितात. आता म्हजी बसीचेर या. म्हजी बस 2023 म्हळ्यार 16 ऑगस्ट 2023 मडगांवां सुरवात केली. सगळे बस ऑपरेटरांक जॉईन करपाक लायले. बस ऑपरेटरांनी कितें म्हणलें की तुमी आमचे पयलेच पयशे दिवंक ना, आतां आनी खंयचे तुमी दितले काय म्हणून. पयशे मेळ्ळे 11.66 crores फॉर 57 बस ओनर.
आमचे एक आमदार आहा हांगा ताका 1,10,00,000 मेळ्ळे कोण तो तूं चॅक कर. आता स्पीकर सर 16 मे 2025 बंद जाली ही बंद जाली आणि नवी बस स्कीम आयली ती कितें म्हणटा 3 रुपया पर किलोमीटर 10 लाख रुपया पर बस 30,000 रुपया इन्शुरन्स. अरे तुझ्यान 20,000 रुपया इन्शुरन्स दिवंक जावना आज 30,000 तू कसो दितलो स्पीकर सर. सो बेसिकली 4 लाख पेंडिंग आहा तुझे आणि तू आता 10 लाख दितलो कशें. सो हे प्रश्न आहा स्पीकर सर. आणि ताजेर आनी एक नवो इश्यू आयला. सेंट्रल गव्हर्नमेंट एक नोटिफिकेशन आहा 2018 की इलेक्ट्रीक व्हेकल घेवन जर हांव आयलो बस जाल्यार म्हाका परमिटाची गरज ना म्हणून. हाजो अर्थ कितें हांव फाल्यां बस घेतली आनी ती लायली जाल्यार तुज्यान म्हाका परमीट पसून दिवपाक गरज ना लागू जाता. हे हाका तूं कितें करतलो. हाव यू आर गोइंग टू चेक दीस सो दॅट युअर स्कीम ऑल्सो रिचीज एंड द स्कीम ऑफ द दीस कितें तें ऑफ द बहुजन समाजाचे बसवाले आहात तांचे पोट तूं कसो राखतलो हें म्हाका तूं मातशें सांग स्पीकर सर. आतां हांव सादें येता म्हणटा तें 7th पे तुका सांगलें हांवें स्पीकर सर. आता स्पीकराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन थंय एक 351 घरां आहा पंचुळमळ म्हणून कोटीगांव 67 हाऊसेस रस्तो ना रस्तो कसोच जायना स्पीकर सर. स्ट्रे कॅटल मॅनर्स म्हणते भरपूर आहा. पंचायत सेक्रेटरी 7th पेचेर तूं दी म्हणून हांवें तो डिमांड तुका केल्लोच आहा. टॅक्सी एग्रिगेटराचेर म्हाका दिसता बेन्जी उलयतलो पूण हांव एकूच तुमकां प्रश्न विचारता. टॅक्सी एग्रिगेटर आमी हाडटले म्हणून तुमी व्हडलो एक अनाउन्समेंट करून हें केलें कितें केलें पॉलिसी डिक्लेअर केली. पॉलिसी डिक्लेअर जातकर बॉल जातकर तुमी कितें म्हणटात तुमचो प्रदेशाध्यक्ष म्हणटा IAS ऑफिसरांक कांय कळना म्हणून. IAS ऑफिसरांक कोणें घाल्ले टॅक्सीवाल्यांनी घाल्ले काय तुमीच घाल्ले. आनी एक तुमी ही करतात कितें करतात ती कमिटी करतात. कमिटीचो चेअरमॅन कोण मुखेलमंत्री. एडवायस कोणाक करतलो मुखेलमंत्र्याक. कितें फकाणां मायकल कितें तुमी आतां ते टॅक्सीवाल्यांक खेळयतात. आ तूं तांचे खातीर उलोवपी मरे इतलो हें कशें अशें स्पीकर आ तूं उलय पूण पॉयंट इज वॉट इज दीस. यू ऑल आर ओनली कमिंग अप विथ समथिंग. यू ऑल आर सेइंग दे आर ओव्हरचार्जिंग. Because they were overcharging, you brought that meter, no? What happened to the meter? तो मीटर पडटा 3,000 रुपया मरे. तो मीटर तुम्ही घेवपाक लागता 11,234 रुपयांक. टॅक्सी मीटर म्हणटा इज अ स्कॅम स्पीकर सर. आणि आता कितें म्हणटा तूं की ते ओव्हरचार्ज करता म्हणून आपण प्रायव्हेट कंपनी हाडटा अशें जालना न्ही. सो स्पीकर सर तूं एनफोर्समेंट प्रायव्हेट कंपनीक दिता. पयलीं तुवें मिटराक दिल्लें मिटराचेर पळय तूं मिटराचेर 5,000 रुपया जर केले काढले मायकल तू मंत्री आशिल्लो 5,000 खाल्ले तर कितले मेळपाचे तुका 12,000 टॅक्सीचेर 6 कोटी रुपया मेळपाचे प्लस ताजेर 4,654 रुपीज पर इयर हे आहा कितें आहा रे टॅक्स आहा प्लस 1,694 एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट कितें जाय तो मिटर. आनी हांवें पयलीं विचारलें तुका ताजें हें मेळटा काय म्हणून कितें तें GPS डेटा मेळटा काय म्हणून प्रश्न केलो तुमी उत्तर कितें दिता ओनली वेन अ कंप्लेंट इज रिपोर्टेड. कितें स्पीकर सर वॉट अ जोक इज दिस. सो स्पीकर सर हे जे लोकल टॅक्सीवाले आहा राव 2 मिनटां राव ना राव स्पीकर सर लोकल टॅक्सीवाले आहा ते बहुजन समाजाचे हे लोक आमचे हांगा बसल्या ते आमदार मायकला सारखे बाप्पा सुनील नाईक सावियो चेतन कामत हे सगळे तुमच्या खातीर काम केल्ले आहा. आता तांचे जेन्ना आयला तेन्ना तुम्ही तांकां खेळयतात. तुम्ही तांचे खेळोव नाका तांकां. गिव देम जस्टीस. मेक इट व्हेरी क्लियर वेर यू स्टँड. स्पीकर सर गोंयांत गोंयकार 520 कोटी टॅक्सीस फारीक करतात. एक सिंगल टार्गेट विजन डॉक्युमेंटाचे जायना. स्पीकर सर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट इज ब्रोकन. Kadamba is collapsing. RTO is toothless. And what is the minister busy with? He is busy with a movie. He is busy with consultancies. He is busy with tenders. He is busy with cuts. And this is how the transport system crumbles, Speaker sir. So, एक roadmap is with clear targets. And that is why I am opposing your demands. Speaker sir, last at the industry, fast cover करता. एक वस्त हा
जी सगळ्याक कळटा ही कितें की आमचे यूथ म्हणटा ते स्ट्रँडेड आहा, आमचे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आर आयडल and promises are gathering dust in government files. Speaker sir, सगळे पयल्यार सांगतात कितें की बेंगलोर, गुडगांव are hotspots for jobs in various IT sectors. You have something called the CMI, Center for Monitoring of Indian Economy, that has repeatedly flagged our state as a hotspot for joblessness. कशें तें पळय, Goa has the highest rural unemployment rate in India, 113%. as against the national average of 24%. Urban unemployment 87% as against the national average of 54%. Speaker sir, this is not just a statistic, it is a scandal. It is as if our economy has declared unemployment as a favorite pastime. Speaker sir, 19,688 crore proposed investment for the last 10 years. 55,108 projected jobs. कितें जालें? 2018 ते आज मेरेन विसरल्यात 14 IPP मिटिंग्यो जाल्यो, 103 प्रोजेक्ट क्लियर जाले, 13 कंप्लीट जाले, 19 आर इन प्रोसेस. जॉब कितले मेळ्ळे? 2,564. Out of which 1,093 are held by Goans and 1,471 by outsiders. कायदो कित्याक हाडिल्लो? कायदो हाडिल्लो गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळपाक, त्योय नोकऱ्यो भायले घेवन वचपाक लागले. कसलो कायदो हाडलो तुमी? आनी कितें जाता हातून स्पीकर सर? 22-23 20 इंडस्ट्रीज अप्रूव्ह केला, 7,905 जॉब्स. एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट कितलो मेळ्ळा? 46, just 46 स्पीकर सर. This is not a hope, this is the government is lost in delusion. Speaker sir, we have glaring vacancies. Town Country Planning Minister September 28, 2024 म्हणलें की 22,000 jobs must be created in the next 2 years or people will have to think differently. Speaker sir, आता मिनिस्टर सांगूंक लागले think differently म्हणून. चीफ मिनिस्टर म्हणला zero unemployment is within grasp. Zero unemployment. फिगर्स कितें आहा आनी कितें सांगतात ते पळय तूं. स्पीकर सर, हो कितें मॅजिक शो न्ही की तो नाच जाता तो कोण तो रॅबिट. स्पीकर सर, graduates, Goan graduates are facing with graduation to migration pipeline. कितें जाता? जे उरतात ते दोतोर, डेंटिस्ट, kids in the service industry, others left or joined the pharma sector. Only local industry is the pharma sector, Speaker sir. Speaker sir, leadership disna. Dista is just a parade of hollow numbers and empty suits. Speaker sir, amka jay khoryo industries, not photo ops. Real jobs, not job fairs. Speaker sir, not a single major industry has been established after your government has come. What we see instead is stagnation, a hostile business environment, bureaucratic hurdles. Speaker sir, वो मंत्र्याक एक्सपिरियन्स आहा, पुणून लीडरशिप दाखोवंक जाय. आज मेरेन रोड मॅप दिसना, इनोवेशन दिसना, कंसल्टेशन विथ स्टेक होल्डर दिसना. Small scale local entrepreneurs are bogged down with licenses, NOCs, inspections. Department continues to boast about ease of doing business. That is absolute no connection with ground reality. Speaker sir, if the policy is so investor friendly, where are the industries? प्रश्न हा, इंडस्ट्री गेल्यो खंय? स्पीकर सर, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाक 23-24 85 crores दिले, रिवाइज करून 170 कोटी केले पोस्ट कोविड रिकवरी म्हणून. स्पीकर सर, एक सादो क्वेश्चन येता, एक्सपेंडिचर कितलो जालो? लास्ट इयर बजेट स्लॅश केल्यान 74 crores केले, मागीर इन्क्रीज करून 145 केले. आणि आता स्पीकर सर, सरकार व्हडले हड्डे फुलोवन सांगता एक स्पेशल बजेट हेड केला 100 कोटीचो, पण एक सिंगल नया पैसा हाऊस टॅक्स आयडीसीच्या फॅक्टरींतलो तू पंचायतीक दिवंक सोदना. दोन्ही पोर्टफोलिओ तुजेच आहा. स्पीकर सर, कॅश्यू इंडस्ट्री सबसिडी स्कीम म्हणटा ती 10 कोटी 23-24 दिल्ले, एक्सपेंडिचर झिरो. ह्या वर्सा तुका 4.5 कोटी मेळ्ळा. क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम म्हणटा 2 कोटी बजेटेड आशिल्ले, एक्सपेंडिचर झिरो.
हे खेपे तुका 1 कोटी मेळ्ळा. कोकण मेरिटाईम क्लस्टर म्हणून तो लॉन्च केलो 2020 because of pandemic, then by bureaucratic bungling was delayed. 5 years on, we have a logo, we have zero output. Speaker sir, Chief Minister सांगला की जो 5,000 कोटी घालतलो ताका आपण फुल SGST रिएम्बर्समेंट दितलो 5 वर्सांक, 50% वेवर दितलो, स्टॅम्प ड्युटी, सबसिडीज एक्सेट्रा. काबराल कॅल्क्युलेट कर, एक 5,000 कोटीचो मेगा प्रोजेक्ट जर कोण घालून आयलो जाल्यार कितले तुझे पैसे वतले ते जर तुवें चेक केले जाल्यार अबाउट 1,000 crore बेनिफिट जातलो. 1,000 crore बेनिफिट दिवप म्हणल्यार तुझे बजेटा परस मच बिगर. स्पीकर सर, आता तू चेक कर हाजेर कितें ते आयडीसीचे 8 कोटी रुपया 23-24 तू यू अर्नड 44% ऑफ द 18 crore. मात्र इम्पॉर्टंट टॉपिक एम्प्लॉयमेंट, लोकांची नोकऱ्यो. स्पीकर सर, लोक आमकां पळयतात. स्पीकर सर, 17 कोटी रुपया कॅगान म्हणला की SEZ अलॉटिंग रॉंग दिला म्हणून. आता तुम्ही सिप्ला आयला, 9 कोटीक जमीन घेतिल्ली 33 कोटी तांकां दिवंक सोदतात. प्रोक्युरमेंटान इरेग्युलरिटीज आहा. आयनेट म्हणटा ते स्कॅम म्हणून GIDC 7.8 crores लागला. हे सगळे स्पीकर सर आसा. ह्या आसतना इन्व्हेस्ट गोवा म्हणटा तो 3 कोटीचो स्कॅम जाल्लो आहा. आणि स्कॅम इतल्या खातीर की 552 पार्टिसिपंट्सान फक्त 50च आयले. दॅट इज 6 lakh पर इन्व्हेस्टर. आणि तू म्हणटा की देर इज नो इरेग्युलरिटी. आता हे सगळे जर पळयले जाल्यार म्हाका हे हासप काय रडप ते कळना. स्पीकर सर, कितें करूं हांव, तू सांग म्हाका आता. स्पीकर सर, तुम्ही सांगता ते करता हांव. हासप काय रडपाचें, कितें करपाचें? येस, हा तुम्ही सांगपाचें. हासू काय रडू? हय सांगपाचें. हय तुम्ही सांगपाचें. तें करता हांव. कितें कळना खातीर हे सगळे जर फिगर आयकले जाल्यार आमकां सगळ्यांक रडूंक. ओके, तुम्ही म्हणटा ते करता हांव. थँक्यू.